सळा तुची दर्या वेळे साण तुची गर्दा ये मोसो पाटलाक साण दर्या वेळे तुची सळा पाटलाव कर मोसो हावे तुका मोळ्या सांड तुझ्या मोगाच्या सांड तुझे करता दिता मोग मोसो सदा वेग म्हाका मा आज आयल्या बापा तुजो ताळो आयकोन सवामी आज आयल्या आमी तुझ्या मोगळ्या सका संगी मी संतोष आमका तुझो बापा उपकार आठोवच्या तुझ्या देण्या खातीर काळजान तावन अर्गां भेटोवच्या आज आयल्या बापा तुजो ताळो आयकोन सर्वांमी आज आयल्या आमी तुझ्या मोगळ्या सका संगी मी संतोष आमका तुझो बापा उपकार आठोवच्या तुझ्या देण्या खातीर काळजान तावन अर्गां भेटोवच्या आज आयल्या बापा तुझो ताळो आयकोन सर्वांमी आज आयल्या आमी तुझ्या मोगळ्या सका संगी मी संतोष आमका तुझो बापा उपकार आठोवच्या तुझ्या देण्या खातीर काळजान तावन अर्गां भेटोवच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो देवाच्या आपुण्यांक पाळो दिवन एक पिरगस कुटुंब जावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सर्वां ह्या देव मंदिरांत सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती जेजूचो पाटलाव करूंक मेळचे आपुणे स्विकार करूंक आमचे क्रिस्ती जिवीत सार्थक करूंक उलो दिता. कुटुंबांत वाड्यांत आनी पिरगेजेंत आमचे बरे जिणये मारिफात खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक गरजसो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जुलयाच्या 7 तारखे 2014 इसवेर पाप साहेब फ्रांसिसान आमोरेत लतिशिया मोगाचो संतोष म्हणलें परिपत्र पाठयिल्लें आनी ह्या परिपत्रा वयर आमी नियाळ केला, शिबिरां आसा केल्यांत, कुटुंबा जिविता विशयांत, लग्नाच्या सक्रामेंता विशयांत आमी मस्त आमी ध्यान केला. तशेंच गेल्या त्या वर्सा मार्चाची 19 तारीख पाप साहेबान हें वरस कुटुंबाचें वरस वा आमोरेस लतिशाचें वरस म्हूण परगट पासारलें आनी आयच्या आयतारा हें वरस संपता. तें जाल्ल्यान आमकां सुमेस्तांक कुटुंबा जिविता विशयांत, हेर बेसा विशयांत, लग्नाच्या सक्रामेंता विशयांत आनी ह्या कुटुंबा जिवितांत जियोन लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार केल्ल्या जोड्यान आनी भुरग्यांनी कशें पवित्रपणाची जिणी, भाग्यवंतपणाची जिणी जिय जाय म्हूण पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. आमी हर एकलीं कुटुंबांत जल्मालीं, कुटुंबांत आमी वाडलीं आनी कुटुंबांत आमी शिकयल्लीं तीं क्रिस्तांव मौल्यां तीं आमी कधीच आमी विसरना. आमच्या कुटुंबांतय आमकां मस्त मोग आसा, गौरव आसा. घोव बायलां मोदें, भुरग्यां मोदें, तशेंच आमच्या मालगाड्यांतय आमकां आसलो हुस्को मोग ती आनीक सोडून दी आनी प्रत्येक जाण कुटुंबाची जिणी जियेत आसतना
आमी कुटुंबाचें मागणें म्हणून कुटुंबाची बरी सेवा करून शांतीपणाचें जिणें जिवंक आनी आमची कुटुंबां मात न्ही पेल्यांच्या कुटुंबा खातीर वावरूंक सुवाता परगड करूंक जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी सर पातकी जावन आसाव नाना तरांचीं पातकां आमी केल्या चुकोवन आमी पडल्या देवा मुखार आनी पेल्या मुखार आमी पातकी म्हणून वळखून आमी देवाचें आनी पेल्याचें बोगसाणें कालतेपणी दिनपणी आमी मागया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसरून सांगता मनाचें दोन तोंडांत सरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हागे सदांच संस्कार करीत सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोयीस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोददा देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळूंक. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्वप्रदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वखणता. सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे, कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा समेस्त बावार्थ्या मोगाच्या संपूर्ण एक तूं आपयताय, तरी तुज्या पुताक अदीक लक्षिलो पाटलाव करूंक कमीर भाशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचें उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे येवजणे प्रमाणे बावार्थ्यांचो अदीक व्हड संख्यो
संवसारी वहिवाट आनी राटवळी चलोवन समाजाच्या प्रगती खातीर वावुरता. क्रिस्ती जिवितान खतखतेन सदांच आपापल्या कामा वरवीं संवसारांत तुजें रास स्थापूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान एलियाक म्हणलें, तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफोटाच्या पुताक एलिशाक अभिषेक कर. एलिया भायर सरलो आनी तांकां शाफोटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांच्या जोता घेवन कोसतालो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलाक थंय सोडले आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वच पूण पाटी ये, कित्याक हांवें कितें तुका केलें म्हूण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशीं गेलो आनी आपल्या जोताचें बैल ताणें ताचे ते दिवशी मारलें. जू जळोवपाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी तांची सेवा करूंक लागलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्परा तूंच मोजें दाय. सर्वेस्परा तूंच मोजें दाय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पात येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवनपार. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूंच मोजें दाय. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तूंच मोजें दाय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सोवसकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्परा तूंच मोजें दाय. सर्वेस्परा तूंच मोजें दाय. सांब पावलोन गलातगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडिल्ल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांत काल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. भावा भयणीनो,
तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उडास दवरा, पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचे दादोसकायेक वापारी नासता. तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाकी सगळे नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. पूण तुमी एकामेका साबण मासांक आसात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाड करतेल्यात देखून सत्राय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगतां, आत्म्या प्रमाणें चला. ते दाळा रक्ता मासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात, कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्याक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात. देवाचें उतर हें. देवाचें उलोवपां. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Ulay sumya, ऐकता तुझो साकर, सासनिक जिविता ती उत्रासा तुझेच लागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचेय सव्वे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेरुजलेमाक वचन म्हूण जेजून दृढ मन केलें. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुजलेमाक वचन म्हूण जेजून दृढ मन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूद धाडलें. ते भायर वचून जेजून येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हूण सामार्याचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुजलेमाची वाट धरून वेतरलो देखून थंयच्या लोकांक ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे सीस जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या मोळ बारथावन उजो देंवन हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फर्मायल्यार जायत वेळ. तेदवां जेजून तांचे कुशीन घुंवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले. आपली वाट धरून ते मुखार वेतना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेताय थंय, आमी तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक म्हाका मातें तिंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हणलें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तोवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पुणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेश म्हणून येतां. जेजून ताकाय सांगलें, नांगराक हात दिवन
फाटीं पडयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. देवाचें उतर हें कोणी तुका क्रिस्त ओगलावसाम जेजू क्रिस्ता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमकां मागता. एक पोटी मादर तेरेजा कडेन एक पत्र करता एक सवाल विचारलें. मादर तुमी जिवंत आसतना तुमकां एक सांतीन म्हणून आपयता जिवन सांतीन म्हणून तुमी कितें म्हणटात. ताका तिणें म्हळें ह्या विशयान कांय विशेश कांय ना. हांवें म्हजे बेसाची जिणी जियेत आसतना म्हजे बेसाचे कायदे पाळटा आसतना म्हजो वावर करता आसतना म्हाका आपयल्ल्या बेसा प्रमाणें हांवें भगवंतपणाची जिणी जिवंक आसा. आनी तुवें तुज्या बेसाचे जिणी जियेत आसतना कायदे पाळटा आसतना खंयचो बेस जावं दी तुवें तुज्या भगवंतपणाची जिणी जिवंक आसा. आनी तूं कांय विशेश ना. हे भगवंतपणाची जिणी जियोवची बरी जिणी जियोवचे खाली आमचो एक कायदो मात जावन आसा. पापसाई फ्रांसीस म्हणटा की आमी हर एकल्यान ती कुटुंबांत जियेत आसतना कुटुंबांत जियोवन सुवार्ता परगट करून भगवंतपणाची बरी सुवार्थाची जिणी जियोवचो आमचो हर एकल्याचो कायदो जावन आसा. वांजेलात हांव जिणयेक जिणयेंतल्यान वांजेलाक आमी मॅट काडूंक आसा. क्रिस्त जावन आसा आमचो केंद्र आनी वांजेल जावन आसा आमची रेगर. आनी ह्या क्रिस्ताक आमी वेंग मारून वांजेलाची वाट आमी जियेता आमच्या कुटुंबा जिणयेंत. आमकां हर एकल्यांक गरजेचें जावन आसा. कुटुंबांत आमी जल्मता कुटुंबांत वाडटा आनी कुटुंबांत आमी मोरान पावता. तें जाल्यार मोगाचें न्हू आमी कोणीच एकसुरी न्हय. कुटुंबांत आमी जियेत आसतना कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांक एकामेकाक गौरव दिवंक मान दितल्या गनान लेखतल्या आनी मोग करतल्या म्हूण आमी काजारी जोडी काजारी लग्न जाताना ती बास दिसात. तशेंच भुरगीं बाळांय आवय बापायन सांगल्या प्रमाणें वडिलांनी सांगल्या प्रमाणें ती जियेतात. प्रख्यात कवी रविंद्रनाथ टागोर आपल्या गितांजली म्हणल्यार त्या कवनांत तो बरयता की तुमी इगर्जीक फुलां घालूंक व्हरपूंक तुमी वचनाकात. तुमी पयलेंच तुमचें घर जावन आसा एक जिवन टॅम्पल. तुमच्याच घरा तुमच्या मोगा वरवीं तुमच्या सेवे वरवीं तुमचो तो स्वाद तुमच्या घरांत तुमी प्रसारूंक प्रयत्न करा. तुमी इगर्जीक वचनाकात आल्तारी मुखार तकली बागावंक. तुमच्याच घरा आसलेल्या प्रायवंतां मुखार आवय बापाय मुखार घोव आनी बायल एकामेका मुखार भुरगीं आवय बापाय मुखार एकामेका तकली बागया. देवाक तो जावन आसा व्हरतो मान. तुमी इगर्जी वचनाकात आल्तारी वाती पेटोवंक पूण तुमीच जावन आसा जियो वाती पेळच्यो वाटी तुमी तुमच्याच घरा तुमच्या त्या बऱ्या करण्या वरवीं तुमचो दिवो सदांच परजळून दी आनी घरांत ताका आसलो स्वार्थसो मोसराचो तो काळोख पयस करून दी म्हणून तो कवी सांगता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो कुटुंबाचो दीस आमी आचरण करता. कुटुंबाचो आयतार आचरण करता आसतना आमी कुटुंबांत आमी जल्माल्या तें जाल्ल्यान लग्न आमकां हर एकल्यांक लग्न जिवीत हर एकल्यांक एक सांगतपणाची जिणी जियोवंक आपोवणें दिता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो नो मॅन इज एन आयलँड. कोणी एक कुद्रू न्ही एक आयलँड न्ही पूण आमी एकामेका सांगता आमी जियेता एकामेका संबंदांत आमी जियेता. पवित्रदाद देव बाब देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो कशें तें एक कम्युनियन जावन आसात एक सांगातपण आसा गे त्याच सील वा मुद्र आमचे वयर वतला त्याच तिंदाद पवित्रदादीन आमी ती एकामेका कुटुंबांत सांगता आमी जियोवंक. मार्टीन ब्युबर म्हणलो प्रख्यात तत्वशास्त्रज्ञ हांव आनी तूं म्हणल्यार त्या बुकान तो बरयता गे हांव न्ही तुका मेळटा वरेग आनी तूं न्ही तूं म्हाका मेळटा वरेग. आय एम नॉट आय अंटील आय मीट यू दाव आनी यू आर नॉट यू अंटील यू मीट मी. क्रोनोलॉजिकली आय मे कम फस्ट बट एक्झिस्टेन्शियली यू आर कमींग फस्ट. लेखा प्रमाणे हांव पयलो जावंक पुरो पयलें जावंक पुरो पूण अस्तित्वा प्रमाणे तूं पयलें जावन आसाय.
तूं आसल्या वरवीं हांव आसा आनी हें जावन आसा आज एक कुटाम. न्ही हांव आसल्या वरवीं तूं आसाय, पूण तूं आसल्या वरवीं हांव आसाय, तुमी आसल्या वरवीं हांव आसा आनी ह्या कुटुंबाच्या स्पिरितांत जियोंक आमकां आज पवित्र सभा आपोवन दिता. आज आमकां रियकल्यां की एकसूर जियोंक नाका. मदर तेरेसा म्हणटा एकसूर पळोवन एक एड्साची एक व्हडली मारेकार पिडा जावन आसा. आमी जाणां कुटुंबांत आसले ती एकसूर प्रायवंतां वा पिडेस्त मनशां तांकां दीस पाशार करूं मस्त कश्ट जातात. कित्याक एकसूर पळोवन खावंक येतात म्हणटात. कोणाय कडेन बसून उलोवंक सूख दूख वांटून घेवंक कण घेवंक आशेतात. आनी तें जाल्ल्यान आमकां कुटाम म्हणलें वर्तें देणें देवान आमकां फोव केलां आनी ही सांगातपणाची जिणी जियोंक आमकां आपयता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत आमी मोग करतल्या, आमी गौरव दितल्या, एकामेका मानान लागतल्या म्हूण इगर्जींत आल्तारी मुखार याजका मुखार आमी तुमी भास दिल्या काजार लग्न जाता आसतना. आनी ही भास केवल आमी सुखांत आसल्या वेळा मात्र न्ही, भलायकेंत आसल्या वेळा मात्र न्ही, सकट बरें जातल्या वेळा मात्र न्ही, कश्ट आयिल्ल्या वेळार कोणूच म्हाका ना म्हणलें तें बोगाप चिंता न्हय. आमी एकामेका सांगातपण जिवंक दिवंक आसा, आखेर पर्यंत तो सांगातपण सांबाळूंक आसा. तें जाल्यार कुटुंबाची जिणी लग्नाची जिणी जावन आसा एक सांगातपणाची जिणी जियोंक एक आपोवणें दिता. दुसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, लग्नाचें जिवीत वा कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या मोगाचें योजन जावन आसा. देव जावन आसा मोग आनी देवान एक मोगाचें सोपान तें देखलें. सोपान तें सुरू जालें ईडन तोटांत आदाम आनी एवे मुखांत्र आनी हें सोपान मुंदरसून गेलें अब्राम आनी सारा मुखांत्र, इजाक आनी रेबेका मुखांत्र, जोकीम आनी अन्ना मुखांत्र, जुजे आनी मोरिया मुखांत्र आनी लग्न जाल्ल्या सर दादलो आनी स्त्रिया मुखांत्र देवाचें मोगाचें सोपान मुंदरसून गेलां. तें जाल्यार पाप साहेब जुवां पावलो दुसरो म्हणटालो की लग्न तुमी जाता आसतना दादलो आनी स्त्री एकामेकाक कानीक जावन अर्पितात मात्र न्ही, एकामेकाक कानीक जावन ती दितात. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कित्याक आमी एकामेकाक कानीक जावन दिता आनी एकामेकाक आमी कानीक जावन अर्पिता. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा मोग. देवान ताकाच कानीक जावन आमकां अर्पिल्या. इस्रायल प्रजेक ताणें अर्पिलें. इस्रायल प्रजेक आपणाची भुरगीं म्हूण ताणें लेखलें आनी सांगलें हांव जावन आसा देव आनी तुमी जावन आसा म्हजी भुरगीं वा प्रजा. एक आवय आपणाच्या भुरग्याक विसरीत जाल्यार हांव तुमकां विसरचो ना. तुमचें नांव म्हज्या हातांत हांवें लिखलां. हांव अपरिमीत मोगान अशर्त मोगान तुमचो हांव मोग करतां. आनी असलो मोग जावन आसलो आमच्या देवाचो. आमची पातकां कसलीय जावं दी, देव आमची पातकां भुक्षिता. तुमची पातकां रक्ता बरी तांबडी जाल्यार ती हांव पयसल्या दर्या कान उडयतां आनी हिमा बरी धवी करतां. आनी वो जावन आसा काकुळटचो मोग आमच्या देवाचो. आनी वस्तू काकुळटेच्या मोगाचे मुखामोळ जावन जेजूनी आमचो इतलो मोग केलो. जेजू बरो गोवळी तो ताच्या शेळयांक तो सांडून आयलो. 99 बऱ्या शेळयांक सोडून चुकोन गेल्या एका शेळयाक पातक्या खातीर तो सोदून आयलो आनी तोच म्हणलो एक पातकी एक शेळी केन्ना पाटी येता गी तेजा सरकार आनी संवसार संतोश जाता. आनी आज पवित्र सभा दादलोक आनी स्त्रियेक गोवाक आनी बायलेक तांचो मोग कसो जाय कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो गी, पवित्र सभे खातीर जीव दिलो गी, तशें एकामेका सॅक्रिफायस करूंक, एकामेका त्याग करचो, एकामेका मोगान लेखचो तो मोग आमच्या थंय आसा जाय म्हूण आज पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, काजार जिवे तितलें सुलाभ न्ही, काजार जावचें तितलें सुलाभ न्ही. काजार जावया म्हूण बगता दुसरे बेस आपणाक खुशी जाता, पूण तें बेस स्विकार केल्या उपरांत जावं पुरो लग्नाचो बेस, जावं पुरो याजकपणाचो बेस, जावं पुरो दुसरे बेस, पूण त्या बेसांत कश्ट आसात. हर एका बेसांत कश्ट आसात. आमी म्हणयेत दूराद बेट्टा कण्ಣಿಗೆ नुन्नागे म्हणयेत. तुमी मैसूर गेल्या चामुंडी बेट्टा आसा पळोवंक पयसतान सोबीत दिसता. आमी लागीं या म्हूण बगता, पूण लागीं येताना आमकां कोत्ता तें आतां कांटे कुंटे पातोरू दोंगर आमी सोडूंक आसा. तशें लग्ना जिवितांत ती मस्त कश्ट येतात. पाप साहेब फ्रांसीस मेळटा म्हणटा देर इज नो परफेक्ट कपल हियर ऑन अर्थ. संपूर्ण एक जोडें आमकां ह्या संवसारांत खंयच मेळना,
तुमी सोदून गेल्यार एक संपूर्ण जोडे मेळचे नात कित्याक आमी मासा रक्तान ती रचली जावन आसात हर एकल्या ते एक न्ही एक उणें पोवन आसा आमी कोणी आंज बुडवे न्ही पूण आमी मनीस जावन आमचें तें अस्कत पोवन तें आसात तें जाल्यार एकामेका आसल्या प्रमाणे स्विकार करून जीवन सोंस करो मोग खरें कुटुंबाचें जिवीत तें जावन आसा पापसाहेब म्हणटा कुटुंबांत इल्ली लढाई जावंक पुरो इल्लें झगडें जावंक पुरो इल्लो मोग आसूं पुरो झगडें जाल्ल्या वेळार लढाई जाल्ल्या वेळार ना समाधान आसल्या वेळार और असमाधान आसा वेळार नापसंद जाल्ल्या वेळार थोडे फावटी आमगेर घरा आशिल्ले प्लेट्यो लोटे इल्ले उबोवंक पुरो कान उडोवंक पुरो आमी पूण तें प्रॉब्लेम तो समस्यो आमी सॉल्व करूंक आमी UN कापयचें म्हणना युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन एकामेका सॉरी म्हणल्यार पुरो एकामेका सॉरी म्हणचें तें एक कलतेपण आमचें तें आसल्यार आमचें तें इगोइजम हाम आमी सोडल्यार खंडीत आमचीं कुटुंबां त्या बग्यान कुटुंबां बरीं जातात वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लंडनान घडिल्ली एक घडीत 80 वर्सांचो जुबले आचरण केल्लें एरोस्मिथ दादलो 105 वर्सां आनी फ्लॉरेन्स ताची बायल 100 वर्सां तांणी तांचो जुबले आचरण करता आसतना तांचे कडेन एक सवाल विचारलें 80 वर्सां तुमी इतल्या मोगान तुमी जियेल्यात इतल्या तुमी संतोशान जियेल्यात आनी आसो गूट कोलो आनी तिणें म्हणलें हांव सदांच न्हिदोंक येता आसतना म्हज्या घोवाचो हात हांव धरतलें आनी हांव ताका न्हिदोंक सोडटलें ताचो हात मनी धरना जाल्यार ताका भोगतलें गी आज कितें गी सोड म्हणें घडलां तें जाल्यार मोगाच्यानो वी आर प्राऊड ऑफ अ कपल वी आर प्राऊड ऑफ अ पार्टनर्स आमकां आज एक संतोश भोगता कित्याक तुमच्या दादल्याक वा बायलेक घोवाक वा बायलेक हें देवान दिल्लें मॅरेजीस आर मेड इन हेवन सेलिब्रेट हियर ऑन अर्थ तें जाल्यार आज हर एकल्या जोड्याक पळयतना हें जोडें जोगतें जोडें देवान तें दिल्लें तें जावन आसा तें जाल्यार आमी एकामेका त्या जोड्याक स्विकार करूंक आमी आसा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटीं पळोवंक ना किनसो बेस जावं दी काजाराचो बेस जावं दी याजाकपणाचो बेस जावं दी जर्मेजीचो बेस जावं दी एक पोटी आमी एक निर्धारकान गेल्या उपरांत तो आमी फाटीं पळोवंक ना फाटींक पळोवंक ना वे देर इज नो विजन देर इज कन्फ्युजन म्हणटा हांव तें जाल्यार किनसो बेस आमी स्विकार करता आसतना खंयच्या कामाक आमी हात घालता आसतना आमी बरेंकन एक योजन घालूंक आसा बरेंकन एक प्लॅन करूंक आसा दूरदृश्टी आमचें तें आसा जें कितले मुखार आमी वचयेत आनी हें आमी प्लॅन आनी योजन घाल्यार खंडीत जावन नांगरा हात घाल्या उपरांत आमी फाटीं हात काडचो ना तुमी गेलो तो सक्रामेंत लग्नाचो सक्रामेंत न्ही एक ಒಪ್ಪಂद न्ही एक कॉन्ट्रॅक्ट न्ही एक करार पूण देवा मुखार इगज माते मुखार दिवचो तो एक तें एक करार तें एक सक्रामेंत आमी कितलेय कश्ट आयल्यार ती भास आमी पाळूंक आसा आनी कुटुंबा जिवीत आमी सांबाळूंक आसा दुसऱ्या सुवातेर कुटुंबा जिवितांत जियेतल्यां की देव भगवंतपणाची जिणी जिवंक आपयता न्ही केवल याजकांक आनी सिस्टरांक पाप साहेबा आनी गवळी बापांक कार्दिनालां मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांक पयले वचपांत आमी आयकलें कशें एलिया प्रवादी एलिशाक आपयल्या वेळार ताणें तशें तें कोश्चें तें जू तें नांगोर तें जोत पुरो सोडून ताणें एलियाचो ताणें पाटलाव केलो तशेंच देव आमकां आपयता कशें वांजेलांत आमी आयकलें जेजून सांगलें ये आनी म्हजो पाटलाव कर आमचो क्रिस्तांव जल्म सुरू जाता ये आनी क्रिस्तांव अंत जाता वोस ये आनी म्हजो पाटलाव कर आनी जेजू पुना जिवन जाल्यार जेजून सांगलें वसा आनी तुमी म्हज्या नांवान तुमी बाप्तिस्म दिया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आनी केन्ना ह्या सिसांक ताणें आपयलें गे एक नाना तरांचीं कारणां ताणें दिलीं आमच्या आवय बापायक आमी पळोवन येता मातयेक लावन येता बाय बाय म्हणून येता पूण जेजून सांगलें पयलें ये आनी म्हजो पाटलाव कर सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज तुमकां सकट मागीर मेळटलें आयच्या श्लोकांत आमी आयकलें देव तूंच आमचो सर्वस्व जावन आसा देव जावन आसा म्हणजे सर्वस्व देव म्हणजे सर्वस्व जावन आसल्या वेळार आमी खंडीत जावन त्या देवाक आमी पयले महत्व दिजें पयलें आमी स्थान दिजें देवा मुखार कोणूच ना मोगाच्यानो देव एका दाळा आमच्या कुटुंबांत वावर करिना जाल्यार देव एका दाळा म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत वावर करना जाल्यार देव एका दाळा म्हज्या भुरग्यांत वावर करना जाल्यार सकट व्यर्थ जावन आसा
तें जाल्यार मोगा गरजेचें जावन आसा आज कुटुंबांत मागणें जिवीत. सांत पाऊल म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:4 देवान आमकां संवसाराच्या बुन्यादीच्या पयलेंच ताणें आमकां विंसला पवित्रपणाची भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक. तें जाल्यान एकामेका दुसो कारण आसल्यारय तुमी दुसरा नाकात बक्षियात म्हणटा सांत पेद्रो पयल्या पत्रांत अध्याय 1:15-16. आमी कुटुंबांत आमी जियेतना बोगसूंक मोग करूंक एकामेका मानान गौरवलेक मस्त अवकाश आसात ते आमी गोळसूंक आसात. चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटा आमी. दान धर्म पयले आमी घरा करूं जाय. घरा आमी बऱ्या मनान आमी उलय जाय बोगसीचे. ताच्या उपरांत आमच्या शेजारा आमी दान धर्म करून शेजारांची कुटुंबां आमी बरी करूंक आमी प्रयत्न करूं जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीन लग्नाचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या रस्त्याचें योजन मुंदसून व्हरूंक आमकां आज एक उलो दिता. लग्न जाल्ली गो बायलां ती देवाच्या लग्नाच्या कार्यान ती वांटेली जातात. उत्पत्ती ग्रंथ 1:20-8 वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हळें देवान. वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हळें. तें जाल्यार मोगाचें न्हू आज एक स्त्री गर्भेस्त जातना ती जावन आसा पवित्र घडी म्हूण एकामेका आमी मानून घेवंक जाय. देवान दिल्लीं भुरगीं ती खालील गिब्रान म्हणटा की ती आमची भुरगीं न्ही, ती तुमची भुरगीं न्ही, ती देवाचीं भुरगीं जावन आसा. देव जावन आसा जिविताचो दातार आनी तुमी जावन आसा केवल त्या भुरग्यांक पोस दिवचे देवाची एक हातेरां जावन आसात. तें जाल्यार ती भुरग्यांक आमी स्विकार करून जाय. देवाक तुमी बाजतले लग्न जातना देवाची भुरगीं आमी स्विकार करता म्हणून तें जाल्यार कोणाकी आमी इन्कार करूं जो. इवेंजेलियम विथेंत जुआंव पावलो दुसरो जिणेची सुवार्ता मनुष्य जिणेची सुवार्थांत नंबर 39 तो सांगता की तो म्हणटा मोगाच्या न्हू आज एक भुरगें गर्भांत जल्मात आसतना तें भुरगें देवाच्या कुशे प्रमाणे वाडटना चियेतना गर्भांत त्या भुरग्याक आमी स्विकार करूं जाय. गर्भपात करचें न्हय, ताका जिवेशी मारचें न्हय. कित्याक हें भुरगें आमचें न्हय, हें भुरगें देवाचें जावन आसा. एकादळ आमी केल्यार कशें आबेला कांय नाका देवान विचारलें कांय ना तुजो भाव खंय आसा. तुमचें नांव काण आज देवचो देव मोगाचो देव तुमकां विचारता तुमचें भुरगें खंय आसा. मोगाच्या न्हू जिवाक मोल दिया. कुटुंबा जिवितांत हर एक जिवी आमकां गरजेचो जावन आसा. कशें आमचें कुटुंब आमी बरें करता गी तशें पेल्यांचें कुटुंब बरें करूंक देव आमकां आपोवन दिता. हांवें सांगलें आय एम नॉट आय अंटील आय मीट यू, आय एम बिकॉज वी आर. हांव जावन आसा कित्याक तुमी आसल्या वरें. जेजून सांगलें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणी तुमी कितें केलें गे तेंच तुमी केलें. तें जाल्यार सुवातेची जिणी कुटुंबांत जिवन ही सुवातेची जिणी उरल्या कडेन प्रसारूंची आज एक तो कायदो पवित्र कायदो आमकां इगर्ज मातेन आज दिला. हे अमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स आमी सोंपयत आसतना तेच पवित्र सभा तसो देव तसो जेजू आमकां आपोवणें दिता. वसा आनी सुवार्ता परगट करया. सुवार्ता परगट करचे तें तोंड ती जीब कितली बागी, सुवार्ता हाडचे ते पांय कितले बागी जावन आसात. आनी हे देवाचें उतर आयकून आज क्रिस्तांव भावार्थी लोक भारतांत मात्र न्ही सगळ्या संवसारार मिसांव गांवांक गेलात. हांवें पळयलां युरोपांत कितलींशीं कुटुंबां आफ्रिकांत वचून 1 वर्स गे 2 वर्स गे 3 वर्सां थंय रावून ती पेल्याची सेवा करतात, सुवार्ता थंय परगट करतात. हांवें पळयलां इटलींत आसल्या वेळार आमी थंय शिकोवंक गेल्ल्या वेळार थंय याजाक वा आमचो फिरगस फादराक फोन करना फादर कुमसार या फादर मिसा या म्हूण थंयच्या लोकांनी आमकां फोन करचें, वॉलंटियर्सांनी फोन करचें. आनी ती म्हणटा फादर तुमकां मी सांगचें तें देणें ती एक वर्द देवान दिला आमकां दिवना, पूण आमी कितें करूंक जाता गे तें आमी करता. आनी तुमी तेंच करनासात. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीन बऱ्या मनशांची मनाची मनशां तुमी जावन आसात. देवान कितें तुमचें तें बरें काम सुरू केलां गे तें मुंदसून व्हरूंक आसा. आमीच आयकलें देरा बायलें तें एक कुटुंब जस्टीन श्रीमान जस्टीन आनी श्रीमती लविशा तांच्या त्या भुरग्यांक सांगता ती आफ्रिकाच्या मालावी गांवाक ती गेल्यांत सुवार्ता परगट करूंक वर्तें एक देणें देवान तांकां दिलां. बरें मन तांणी देवा थंय आनी पेल्या थंय दाखयलां. आनी आमकां ती एक प्रेरण जावन आसा.
आमी मुनी कितें मुनी पेल्या खातीर देवा खातीर करूंक काले मिसा गेल्यार पावना नोवेनाक गेल्यार वचून आमी भक्तीक जाल्यार पावना मोगाचे न्हू आमी आज देवाचे सीस जाय देव तसो आमकां म्हणटा तसो जेजू म्हणटा ये आनी म्हजो पाटलाव कर आल्बर्ट स्टेना विशयान तुमी आयकला ताची पत्नी ग्लॅडीस स्टेन आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक सांगता ओरिसांत येवन त्या कोटकारां खातीर त्या निर्गतीं खातीर सेवा दिता आसतना ऑस्ट्रेलियासून तूं हांगा येवन तूं आसलो ताका तिरस्कार मेळ्ळो आखेर ताका आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक जिपा उजो दिवन जीवशी मारलें पूण ताच्या बायलेन ग्लॅडीस स्टेन सांगलें हांव म्हज्या गोवाक आनी भुरग्यांक जीवशी मारल्यां बक्षितां आनी सुवातची जिणी परगट करची जिणी हांव केदिंगस रावयना मुंदरसून व्हरतां तीस मोरी माई सुवात परगट करण्याची पात्रून शारोतीन ती जावन आसा आमची शारोतीन जावन दी आमकांय आमच्या सांगाताय ती आसून दी आमीन उबे रावन आमचो भावात परगट उसारिया सोदमंतान देवाक बापा सर्गानी भितर चार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र ज्ञानवेगी समवलो आमकां मरितां जल्मलो पोंस दिला काल ताणें कस असले ताका कुस्ता जडलो तो मेलो आनी ताका मेगी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदेदार देवाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्यान मेल्यांचे मुत्सवी करून घेतलो सत्मांका पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आख्यांचे भोगसाणे कुडीचे जेवण पण सत्नाची जिवीत आमेन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कुटुंबाचे जिवीत आमकां देवान दिलें एक वर्तें देणें ह्या कुटुंबा जिवितांत आमी जियेत आसतना आमच्या घरा आसले सगळ्यांचो आमी मोग करूंक प्रत्येक जावन प्रायवंतांचो मोग करूंक आनी हेर गरजां पासत आमी आतां देवा लागीं मागुया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुज्या पुता क्रिस्तांवान मेळिल्लें आपोवणें पळादिपकेन जिवन ताचे ताब्यान दिल्लें देवाचे परजेक तांच्या बेसा प्रमाणे जिवंक प्रेरण दिसें तुजो देवीक आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी तुजें राज बांदून हाडूंक तशेंच आमच्या समाजान सर लोकांक देवाच्या राजाक सहजली अभिवृद्धी हाडूंक उर्बेवन कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तुजे कुशे प्रमाणे जिवन ताच्या ताब्यान दिल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक देवबिरातीन वाडयशें कृपा मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय तांची सेवा करतल्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्याची मजत लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मिसांव गांवांनी सुवार्थाक परगटच्या करच्या सुमेस्त मिशनरींक बरी भलायकी दी तांणी केल्ल्या वावराचो प्रतिफळ तांकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एकोरिस्त मेजां बोवरी आजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजें उतार वाचून आनी नियाळोवंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचें आपोवणें जाणा जावंक तुज्या पुता जेजून शिकयल्ल्या वाटेन सोमकोवंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वैयक्तीक गरजे पासत मौनपणी मागया मोगळा बापा कितें आमचे काळजांत आसात कितें अत्रेग आमी तुज्या मुखार दवरल्यात कुटुंबा जिविता विशांत पवित्रपणाच्या जिणे विशांत आमी नियाळ करता आमच्या हर एकल्यांचे तुजें आशिर्वाद वत हर एका कुटुंबाचे तुजें आशिर्वाद वत प्रत्येक जावन जीं कुटुंबां मोग आनी बोगसाणें दिनासतना तुटोंक तयार जाल्यान गी वा जीं कुटुंबां सोलोवच्या वाटेर आसात गी वा जीं कुटुंबांतलीं भुरगीं बाळां अनाथ जाल्यान गी तांचे तुजें आशिर्वाद तूं वत तुज्या दयाळेन तुज्या मोवाळेन तांकां लागीं हाडूंक बरीं मनशां तूं फावो कर आमी समेस्त हे कुटाम जावन कशें तुजो पूत जेजू हे गवळी
आनी एक हिण जालो गे तशें मोगाचें कुटाम जावनचें तें देणें आमकां तूं फोव कर. ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेपात. आमेन. देणे उंड्या वायनाचे बेडयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा बेडयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्परा दया सागोरा बेडयता अर्गां तुका सर्वेस्परा दैवीक पागोरा क्रिस्तात एकठांय आमकां देणे उंड्या वायनाचे बेडयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका देणे उंड्या वायनाचे बेडयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपददा देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली. संवसारी बेसान तुजें सोडवण्याचें काम करूंक तूं आपयता आसाये तांचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रतायेचो खमीर जावं आनी जेजू क्रिस्ताच्या मनोभावान सगळो संवसार भरूंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वे पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवते आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवनसी तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजें सामकां एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजे वडवी बिलकूल सडना तरी असलें प्रार्थना करूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपें वाडत येता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदत्तां सोदळबार तुका मोमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
Povet, 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतो. सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूण सगळी तुकाचे, पूण सगळी तुकाचे. सर्वेस पोराचे नावे घेता ताकाचे. पूण सगळे तुकाचे, पूण सगळे तुकाचे. बापात कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस मोरान सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसस समर्पूंची. तेच बरें जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बावट सगड परगटुया. सोम्याची सूत तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनाच्यो अंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगास चवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या तुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंगपार म्हणरे देवाच्या माये सांगता, जिजातीच्या पुती सांगता, बागेवन धर्मदूत आनी सर काडून तुका मानवयल्यान सगळ्या भक्ता बराबर आशिसीच्यो सांत फ्रांसीस, सांत क्लारा आनी सर सांत क्लारा शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सरपोद्वेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या न्हू जेजून आमकां दिसपडतो ग्रास ती म्हूण शिकयलां आनी पापसाई फ्रांसीस म्हणटा सदांय मागता आसतना दिसपडतो मोग आमकां दी सोम्या. तो मोग आनी ग्रास सदांच आमकां येवं दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यान भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता ती संवसारान जावंक ना. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नत्रतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. एकामेका शांतीन मोगान जियोंक आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिव्यात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. म्हाका पवना पूण तुज्या उदकानच म्हाका भलायकी मेळटली. सुमी मुसो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सुमी मुसो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. तणे पाचवेंतून आसले कडे सरो म्हाका तो सोदून दिता. तणे पाचवेंतून आसले कडे सरो म्हाका तो सोदून दिता. उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मोचे तो पियेव दिता.
सोमी संगी आसतना बेंबिरान म्हाका ना. अशीर वाटेंतल्यान हांव चलताना म्हजे बराबर मेटा काडटा. अशीर वाटेंतल्यान हांव चलताना म्हजे बराबर मेटा काडटा. कश्टांची वाट संकटाना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेंबिरान म्हाका ना. म्हजी झदाणी जतन घेता. दुस्मानांतल्यान तो म्हाका राखता. म्हजी झदाणी जतन घेता. दुस्मानांतल्यान तो म्हाका राखता. मोगान पोशीन संतोष करता. जीवन मोचें तो नंदन करता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेंबिरान म्हाका ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या कृपेचे बर्तेन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटूं दिलाय. आमी तुका प्रार्थिता संवसारी राटावळी आसलेलीं तुजीं भुरगीं शुभ वर्तमानाच्या सताची दिरादीक साक्षीदारां जावं आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा संवसारान आपलें काम सदां व्हडे सुटसुडायन चलून व्हरूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वस्पो तुमचे सोवें आसूं. सोपोद्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रसांची शीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. कळत्या काळजान दरबळची येन शुभवार्तेक साक्षी जाया. ओसा प्रसांचे शीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. नका काळजान दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. धाडटा तुमकां शेतान मोच्या वावरात तुमी तयार रावा. सगळी बंदरां शेळयांक म्हज्या मोगान तुमी पावया. पोसा प्रसाचे शीस करा.
मोगाचो संदेश प्रसार करा तलत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया ओसा प्रसाचे शीज करा मोगाचो संदेश प्रसार करा कलत्या काळजान दुर्बळ जिणेन सुवार्तेक साक्षी जाया मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगीन कुसचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.